नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी हांवें न्ही हे पळय कराणे घेतलेले आनी हे उकडले मदीं असो बी कट मारलो मोठो आसलो म्हणून आनी इल्लेशे अर्दो चमचो सुमार मीठ घातलें उदकांत आनी हे उकडले. आतां हे उकडल्या पळय तांची न्ही हांव तुमकां बरी उसळ करून दाखयता. कशी करता ती पळोवया. आतां हे हांव सोलता आनी हेजे बारीक कुडके करता. हे पळय अशें सोलले हांवें. वयरली साल आसता पळय वयर फाटल्यान हेका ती अशी काडप आनी आतां हेचे न्ही बारीक कुडके करता. हे पळय इतली साल येयली, ही भायर उडोवपाची. आता हेजे न्ही कुडके करता, म्हणजे बारीक बारीक कुडके स्लायसीस करता. हे पळय हे आतां कुडके केल्या कराण्याचे. ह्यो ग्रीन चिली, हे गोड आनी ही घेतल्या इल्लीशी सोय. हे पळय धाकटी वाटी सुमार. आनी हातून आतां सोय न्ही इल्लेशें उदक घालता आनी मिक्सरार बरबरीत वाडटा. आनी फोडणी करपा खातीर हांवें घेतल्या अर्दो चमचो धाकटो सासवां, धाकटो चमचो तीळ आनी करवील भरपूर घेयात आनी हिंग घालपाक जाय आनी हळद आनी मीठ जाय. आतां हांवें कितें केलां, कायल दवरल्या गॅसीचेर, ती तापल्या म्हणून भितर हांवें आतां तेल घातलां, इल्लेशेंच घातलां आनी आतां आमी फोडणी दिवया. ही पळया हातून न्ही आतां सासवां घालुया, तीळ घातले आनी हिरवे मिरच्यो घालुया आनी इल्लोसा भितर हिंग घालता. आतां मिरच्यो बऱ्यो जायत आयल्यो न्ही, आतां करवील घालता. म्हाजो करवील सुको कसो आसा मातसो म्हणून हांव लेट घालता. नाजाल्यार करवील मिरच्यो घालता तेन्नाच घाला. हे पळया फोडणी आतां बऱ्या पैकी तयार जाली. आतां भितर आमी हळद घालुया आनी भितर आतां कराणे हांवें बारीक केल्या पळय ते घालता. आनी आतां भितर न्ही वाटलेली पयलीची सोय आसली पळय ती घालता आनी भितर हे पळय गोड घालता इल्लेशें पळय, थोडेच घालप. आनी आतां भितर न्ही सगळें मिक्स केलें, इल्लेशें हांव मीठ घालता. थोडेंच मीठ कित्याक घालता तर उकडटा आसतना कराणे न्ही कुकरान उकडले तेन्ना हांवें मीठ घातलेलें. आतां इतलें पुरो आनी आतां हे जालें रेडी. हे पळय मातशें तें सुकूनी म्हणजे आटोनी आनी आतां ही कराण्याची बऱ्या पैकी उसळ जाली रेडी. डायबिटीज पेशंटाक बी सारकी बरी खावपाक. आतां ही 2 मिनटां अशी धांपून दवरुया उदक ताचे आटोनी, मागीर ही रेडी जाली. हे पळया अशी उसळ तुमी कराण्याची मुद्दाम करून खाया. कितली टेस्टी लागता जाणा बरी. मुद्दामूच करून खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. आनी तुमी आतां म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, आतां पळयता आनी मागीर पळयता तांकां मनाच्यान सांगता थँक्यू आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं.